आर रायकर ज्युवेलर्स प्रेझेंट्स जरा हटकेचो आयचो भाग खेळपाक आमी आयिल्ली आसा काणकोण हांगासर आनी आमचो आयचो भाग खेळटली आमी तो तेंबेवाडा हांगासर. तेंबेवाडा हांगासर आशिल्ल्या संतोशी माताच्या मंडपान आमचो आयचो खेळ रंगतलो. तर चला थंय वचुया आनी खेळुया आमचो आयचो भाग. पळयत रावात आर रायकर ज्युवेलर्स प्रेझेंट्स जरा हटके. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं हांव संतोश माते देवाक वंदन करतां. हांव नीतू समीर देसाय ह्या वार्डाचे कावन्सिलर, काणकोण नगरपालिकेची नगरसेविका. म्हाज्या वतीन तशें म्हाज्या वार्डांतल्या सगळ्या नागरिकांच्या वतीन तुमचे प्रुडंट मिडियाचे जरा हटके टिमीचे हांव स्वागत करतां. तशेंच म्हाका हो प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडपाक म्हाजे फ्रेंड मनुजा नायक गांवकर हाणें मदत केल्ली आसा. तशेंच तुमचो हो प्रोग्राम गोंयांत तसो गोंया भायर बी पावचो अशें हांव मागतां आनी देव बरें करूं अशें. सुंदर फुलांनी आमचे काणकोण हांगासर स्वागत जाल्लें आसा आनी सगळ्यांक हांगासर उमेदी आनी हांसरी तोंडां पळोवन खरेंच खूब बरें दिसता. आमी आमच्या पयल्या रावंडाक थोड्याच वेळान सुरवात करतली आनी आयचो आमचो खेळ रंगतलो तो श्री देवी संतोशी माता हांच्या मंडपान. सो आमी आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. खेळुया आमचो पयलो रावंड, फुगड्यांचो रावंड. खेळुया आमचो पयलो रावंड फुगड्यांचो रावंड आनी फुगड्यांचो रावंड खेळपाक आमचे दोनूय टिमी रेडी आसात. आमची पयली टीम आसा ए टीम आनी दुसरी टीम आसा बी टीम. आमी आमचे जे लिडर आसा ते आमी सिलेक्ट केल्ले आसा. आमचो जो लिडर आसा ह्या टीमचो मुखार येयात. आनी बी टीमचे लिडर नांव सांगा तुमचें. अस्मिता नायक गांवकर. किरण कोमल पाणी. ओके, दोनूय टीम आमची रेडी आसात आनी कार्यक्रमान अशे भाग घेतात. आवडटा कार्यक्रमान भाग घेवपाक. तुमी कितें करतात? हाऊस वायफ. आनी तुमी? हांव कॅन्टीन चलयता. ओके, कॅन्टीन चलयता. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांकूच कितें ना कितें करपाक आवडटा. खेळ खेळपाक आवडटा की ना सगळ्यांक? ओके, सो आमचो पयलो रावंड जो आसता तो फुगड्यांचो रावंड आसता. आमी प्रश्न विचारता, प्रश्ना बरोबर आमी टास्कूय दिता आनी आमचो आयचो पयलो बजर जो आसतलो तो आसतलो हे तुमकां बलून फुलोवपाक जाय आनी इतले फुलोवपाक जाय, फुटसर फुलोवपाक जाय आनी सगळ्यांक पयलीं ताचो बलून फुट्टलो त्या टिमीक आमी प्रश्न विचारपाक सुरवात करतली. तेज्या बरोबर तुमकां प्रायजूय मेळटलो. प्रत्येक प्रश्नांक तुमकां कॅश वाउचर आसतले. सो रेडी? सो फुगड्यांच्या रावंडाक सुरवात करता. आमचो पयलो टास्क जो आसा आमी दिल्लो आसा बलून फुलोवपाचो आनी तो इतलो फुलोवपाचो तो फुटपाक जाय आनी ज्या कॅप्टनाचो बलून पयलीं फुट्टलो तेज्या टिमीक आमी प्रश्न विचारतली. सो रेडी? स्टार्ट. ओके, सो आमचे फुगोट्यो हांगा फुटिल्ले आसा, बलून हांगा फुटिल्ले आसा आनी ओके, सो टीम एच्या खात्यान येता आर रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. सो तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी मोठ्यान ताळयो तेंच्या खातीर. आतां प्रश्न वतलो तुमच्या फुडल्या पार्टिसिपंटाक. उत्तर फक्त तुमीच दिवपाक जाय. राष्ट्रीय जनावर? वाघ. उत्तर दिला वाघ. खंयचो वाघ सांगू शकता? उत्तर सारकें आसा. चिंतूंक पडलें तें खंयचो वाघ आनी रॉयल बेंगल टायगराक आमी एक्चुली राष्ट्रीय जनावर म्हणटात पण तांकां आमी उत्तर सारकें तांच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. तशेंच परत एक फावटी आर रायकर ज्युवेलर्स कडल्यान तांकां 200 रुपयाचो कॅश वता. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी प्रश्न तुमकां वता फुडलो. ही एक म्हण आसा ती सारकी आयकात आनी ती पुरी करपाक जाय. हाणयेर आसा चलो, हाणेर आसल्यार चलो सत्त सगळो वाडो. सारकें उत्तर. सो टीम एक परत एक फावटी आर रायकर ज्युवेलर्स कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडलो प्रश्न. सद्या टीम ए कडेन 600 रुपया जाल्ले आसा. पिक्चरां पळयता? ओके. ट्विंकल खन्ना ही खंयच्या फामाद नटाची बायल? तांकां उत्तर येना. तुमच्या टिमीन उत्तर कोणाक खबर आसा? सांगा. अक्षय कुमार. उत्तर दिले अक्षय कुमार आनी उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो तेंच्या खातीर. आनी टीम बीन आपलें अकाउंट ओपन केल्लो आसा आनी तेंच्या अकाउंटाचेर वता आर रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. तांच्या खातीर मोठ्यान परत एक फावटी ती ताळयो. आनी हांगासर आशिल्ले 600 रुपया जे आसा ते तांच्या अकाउंटान वता. सो टीम बी कडेन आसा आतां 800 रुपया. तुमकां आतां प्रश्न.
प्रश्न हरको ऐकात उत्तर दिवंक जाय तुमीच दिवंक जाय आनी प्लीज फाटल्यांतल्यान सायडींतल्यान समोरच्यान खंयच्यानूच प्रॉम्प्टींग जावंक उपकारना. ऐका. 1000 दोळे आसात पूण राक्षस न्ही, वेगान धांवता पूण घोडे न्ही, व्हडली व्हडली शिंगां आसा पूण पाडो न्ही, रानांत रावता पूण साधू न्ही. उत्तर तांकां येना, तुमकां उत्तर येता? अननस. उत्तर चुकले तुमचे. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा पळोवया राव. सुरी. चुकले नारळ. चुकले सीताफळ. चुकले. मदीं उरलें. 1000 दोळे आसात पूण राक्षस न्ही, वेगान धांवता पूण घोडो न्ही, व्हडली व्हडली शिंगां आसात पूण पाडो न्ही, रानांत रावता पूण साडो न्ही. उत्तर आसा हरण. म्हाज्या खातीर एटलीस्ट ताळयो तरी मारूं शकता. ओके लिडर परत मुखार येयात आनी आतां परत एक तुमच्या खातीर टास्क आसा आनी टास्क आसा तो तुमकां डान्स करपाक जाय. ओके. तूं जर डान्स बरो करीत जाल्यार तुका जे हांगासर कॅश जमिल्ले आसा सगळे तुका परत मेळटले. डान्स बी केन्ना पळयला हांकां करतना? कोणाक पळयला? ओके सो किरणाक पळयला खंय तेंच्यांनी किरण खूब बरो डान्स करता खंय आनी तांकां फूल कॉन्फिडन्स आसा की 200 रुपया तांकांच मेळपाचे आसा. पाणी हिरव शिवार ताजा माळव्याचा विलाया भार. पाणी हिरव शिवार ताजा ताजा माळव्याचा विलाया भार. स्वामीच्या या मंदी विरतीत पाणी बघायला कवतिक आलं नाही कुणी. मळ्याला या मळेवाली येत नाही अगरा. ओके दोघांचे मोठ्यान मुली टाळ्यो जावनी. सगळ्यांक खबरूच आशिल्लें की किरण बरें डान्स करता म्हणून पण आज तांकां आनीक डान्सर मेळिल्ले आसा आनीक टॅलंट हंट जाल्लो आसा हांगासर. खरेंच खूब सुंदर डान्स केलो तुवें. मोठ्यान टाळ्यो ताच्या खातीर. मम्मा तुवें डान्स करतना पळयलें तुवें? हय मम्मा न्हू तुजी ती डान्स करतना काय पळयल्ले? हय हय घरा करता डान्स? घरा करता डान्स मम्मा? हय करता ना आतांच पळयलें तुवें? ओके सो ताच्या चलयेन ताका फर्स्ट टायम डान्स करतना पळयला हांगासर. तुमी सांगा आतां कोण विनर? किरण मातसो बरो डान्स केलो, चड मातसो बरो डान्स केलो. हाणें केलोच बरो डान्स पण त्या पेक्षा मातसो चड बरो हाणें केलो सो ते विनर थारता. ताच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. ओके सो परत एक फावटी टीम बीच्या अकाउंटान वता 200 रुपयाचे कॅश RR रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान. मोठ्यान ताळयो तेंच्या खातीर. आनी फुडलो प्रश्न तुका गाडयेच्या नंबर प्लेटचेर जर HR आसा जाल्यार ती गाडी खंयचो रजिस्टर आसा? ताणें उत्तर दिलें हैदराबाद. उत्तर चुकलेलें आसा. उत्तर दिलें हरियाणा. उत्तर सारकें आसा. सो टीम एच्या अकाउंटान येता 200 रुपयाचे कॅश आनी हांगासर आशिल्ले फूल 1000 जे आशिल्लो तोय वता टीम ए कडेन. फुडलो प्रश्न तुमकां गेटवे ऑफ इंडिया खंय आसा? उत्तर दिला बॉम्बे मुंबई. उत्तर सारकें आसा. सो टीम एच्या अकाउंटान परत एक फावटी 200 रुपयाचे कॅश दिल्ले आसा RR रायकर ज्युवेलर्स हांच्यांनी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडलो प्रश्न तुमकां दिवचलचे आमदार कोण? दिवचलचे आमदार. उत्तर तांकां येना. तुमकां चान्स आसा बेगीन सांगा खबर आसा जाल्यार. कोण सांगनाका प्लीज. प्रताप सिंग हांणी उत्तर दिला. उत्तर चुकलेलें आसा. ऑडियन्सान वचुया. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? राजेश पाटणेकर. उत्तर दिले राजेश पाटणेकर. उत्तर सारकें आसा.
आणि तुम्ही जिखतात 200 रुपयाचे कॅश जे मेळा तुमकां RR रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. 1200चे कॅश आसा टीम ए कडे. आत्तां आमची फुगटी फुटली ऑडियन्सान, तांकां मेळ्ळे 200 रुपयाचे कॅश. आणि टीम बी कडे कांयच ना. आणि आतां आमचो शेवटचो प्रश्न आसा आणि शेवटच्या प्रश्नाचें उत्तर जर कॅप्टनांनी दिले खंयच्याय जाल्यार तांकां आपल्या टिमीक फूल एमावंट मेळपाचो चान्स आसा. आणि जर दोनाय कॅप्टनाक सपोज जर उत्तरां येना जाल्यार आमी ऑडियन्साक विचारतली आनी ऑडियन्सान जर कोणें उत्तर सारकें दिलें जाल्यार आमचो जो आतां शेअर मेळिल्लो आसा 1200 तेजो हाफ वांटो वतलो ह्या टिमीक. ओके, सो कॅप्टन परत मुखार येयात. सायना नेहवाल हिणें खंयच्या खेळान नामना मेळयला? उत्तर सारकें आसा. आणि टीम एक मेळटा परत एक फावटी 200 रुपयाचे कॅश जे दिल्ले आसा RR रायकर ज्युवेलर्स हांच्यांनी. आणि पयलीं तुमचे कडेन आशिल्ले 1200 रुपया. सो टोटल तुमचे कडेन मेळिल्ले आसा 1400 रुपया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी मोठ्यान ताळयो. हश, फुगड्यांचो रावंड आतां हांगाच सोंपलेलो आसा. आणि म्हाका खबर आसा की कितल्या जाणांक घाम सुटिल्लो आसा प्रश्नाची उत्तरां दिवन. अरे हे येतालें म्हाका, हांव विसरलें कशें. अरे देवा, आपल्याक खबर आशिल्लें हेच उत्तर आशिल्लें. अशें जालां की ना सगळ्यांक? सगळ्यांच्या मनान वेगवेगळे प्रश्न येतात, ती उत्तर खबर आसता पण जेन्ना टायम येता उत्तरां सांगपाची तेन्ना खंय तरी गडबड जाता आनी खंयची चुकीची प्रश्न येतात, उत्तरां येतात. आनी टीम ए जी आसा तिणें बरी आपले हुशारकेन म्हणटा तशें आसा, तेंच्यांनी उत्तरां दिल्लीं आसा बरी चिंतून. आनी हांगासर 1400 रुपीज जिखिल्ले आसा. परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो. आणि फुडलो रावंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margao, RR Raikar Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS hallmarked gold jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. RR Raikar Jewelers for all your jewelry needs. विसव उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात RR रायकर ज्युवेलर्स प्रेझेंट जरा हटके. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो खेळ एका मिनटाचो. टायम आसतलो 1 मिनटाचो आनी एक टास्क पुरो करपाक जाय. आनी आयचो टास्क आसा तो असो, हांगासर आमी टूथपीक दवरल्या, सायडीक आसा स्ट्रॉ. जी पार्टिसिपंट हांगासर येतली तिणें स्ट्रॉ तोंडान घेवपाक जाय आनी हांगासर आशिल्ल्या टूथपिकान प्लेस करपाक जाय. एका मिनटाच्या टायमान तुमकां 12 टूथपिकांक स्ट्रॉ घालपाक जाय. ओके, सो टास्क खेळपाक कोण येता ती मुखार येयात. ओके, सो खेळ एका मिनटाचो हो खेळ खेळपाक आमच्या बरोबर आसा संगीता देसाय. ऑल द बेस्ट तुमकां. स्टार्ट. ताळयो तेंच्या खातीर. सेकंड. 7. स्टॉप. टास्क आशिल्लो एका मिनटान 12 स्ट्रॉ लावपाचे आशिल्लो, लागलो फक्त 3. फुडलो पार्टिसिपंट कोण येता? नेक्स्ट पार्टिसिपंट आसा शाया कोमरपंत. ऑल द बेस्ट. रेडी? स्टार्ट. खेळ एका मिनटाचे ह्या गेमीच्या विनराक मेळटले RR रायकर ज्युवेलर्स कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. सो पळया हो प्रायज कोणाक मेळटलो तो. आनी आतां पार्टिसिपंट नांव सांग. तन्वी कोमरपंत आसा. ओके, रेडी? स्टार्ट.
स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 बऱ्यापैकी ट्राय केले पण जावंक ना टास्क पुरो. आता ट्राय करतले चैताली देसाय. ऑल द बेस्ट. स्टार्ट. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. ओके आता ट्राय करतले कामिनी. रेडी स्टार्ट. Craft. Yes. Stop. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टास्क कम्प्लिटेड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि कामिनीक मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फायनली विनर आमकां मेळिल्ले आसा आनी प्रायजूय घेवन गेले ते. खेळूया आता आमचो फुडलो रावंड. आणि फुडलो रावंड खंयचो तो खबर आसा. बायलांचो आवडीचो विशय कितें आसता उलोवप. आनी होच आमचो रावंड आसतलो उलय उलय नॉन स्टॉप उलय. आता खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसता उलय उलय नॉन स्टॉप उलय. आणि हो रावंड खेळपाक आमच्या बरोबर पार्टिसिपंट ऑलरेडी आसा. नांव सांग तुमचें. रेखा नायगांवकर. ओके सो तुमकां हेतूंतली एक टॉपीक सिलेक्ट करून काडपाक जाय आनी त्या टॉपिकेचेर 1 मिनीट नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. आनी ती टॉपिकची येता पळय ती परत परत ते शब्द येवंक जाय तो उच्चारूंक जाय. ओके सो घ्या. टॉपिक आसा पर्स. ओके रेडी स्टार्ट. पर्स ही बायलां खातीर उपयोगी पडटा. भुरग्यां खातीरय बी जाय, जाणटी बायलां खातीरय बी जाय, दादल्यां खातीरय बी जाय. पर्स ही सगळ्यां खातीरच जाय. आनी पर्सी शिवाय कांयच ना. खंयच वचपाचें जाल्यारय बी ती पर्सूच जाय. आनी घरा कडेन कितें दवरतलें जाल्यारय बी ती पर्सूच जाय. बायलां खातीर पर्सूच. पर्स ही नाटकां वतले जाल्यार पर्स, जात्रे वतले जाल्यारय ती पर्स जाय, खंय भोंवपा वतले जाल्यारय बी ती पर्स जाय, पणजी वतले जाल्यार पर्स जाय, खंयी वतले जाल्यार पर्स जाय. पर्सी शिवाय बायलांले कांयच चलना. पयशे घालपा पर्स, कितेंय आपणा टिकली घालपा पर्स, फणी घालपा पर्स, दुसरी कितेंय घालपाक जाल्यार ती पर्सूच जाय. पर्सी शिवाय कांयच चलना. पर्स ही मेन बायलां खातीर. पर्स ही सगळ्यांकूच जाय. पयशे दादल्यांक पॉकेटां हें घालपाक बल्सां पयशे घालपाकय बी पर्सूच जाय. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. ओके बरी खूब सुंदर उलयली. पण हेका कॉम्पिटिशन दिवपाक हांगासर ऑलरेडी एक पार्टिसिपंट राविल्ली आसा. तिच्या पेक्षा जर ही बरी उलयली जाल्यार हिका प्रायज मेळूं शकता. पळया तुमची टॉपिक. तांची टॉपिक आसा कानो. कान्या बद्दल म्हाका दिसता बायलो पर्सी पेक्षा जर उलोवंक शकता. कांदो हो सगळ्याक भाजयेक जावं रसा कित्याक जाल्यार कांदो जायच. कसल्या कामाक भजी खात जाल्यार कांदो जाय आनी कितें खात जाल्यार कांदो जाय. कांद्या शिवाय कित्याच स्वाद येना. कांदो म्हणसर एक मनशां मेन. कसल्या एका कांदो चड यूज करता. कांदो यूज केल्या शिवाय कित्याच एक पदार्थ करनाय. कांद्या शिवाय तुमी कसलेच हें करना. एक कितें एक जाल्यार कांदो, कसले एक जाल्यार कांदो, कित्याकूच जाल्यार यूज करता कांदो चड. कांद्या शिवाय तेमी कसलेच हें करनाय. भाजी जावं कितेंच करून कांदो हे ताका सगळे कामां म्हणटा तशें हें करून काडपा हें करपा कित्याक हें जाल्यार तरी कांदो. कित्याक हें जाल्यार कांदो यूज करता चड. भाजये जावं कित्याक कसले सणा हेका जावं कित्याकूच रोस करूं कितें करूं जाय कांदोच चड यूज करता. कांद्या शिवाय तर कांयच हें स्वाद बी तशें कांयच ना. ओके स्टॉप. आनी कोण ट्राय करता. ओके तिका टॉपिक आमी कानोच दिवया. कांदो हो उपयोगी. कांदो ही औषधी वनस्पती आसा. कांद्याक कितले तरी 2-3 तरेचे कलर तरी हांवें पळयल्यात. धवो कांदो, तांबडो कांदो, केस मातसो लायट असो कांदो, गुलाबी असो कांदो. कांद्या भितर बरी तिखटसाण आसा. कांदो शिनोवपाक बळबळीत रडो येता. कांद्या थंडीक उपयोगी आसा. तोंडाक स्वाद बरें येता. जेवणां रांदता आसतना रांदचे कुडींत कांदो नासतना बायलां कसलोच जेवणाचो पदार्थ करता जाल्यार कांदो, भजी करता जाल्यार कांदो,
भाजीक कांदो, भज्याक कांदो, कोशिंबीर करता जाल्यार कांदो, तुका हर तरेचे पदार्थ करता जाल्यार बायलांक कांद्याचो उपयोग आसा. कांद्या शिवाय बायलांक कशेंच रांदूंक जमना. एकली म्हणटा एकूच घाल, एकली म्हणटा 2 घाल. चड कांदो घायले जाल्यार बरें जाता. चिकन केल्यार बरो कांदो घायल्यार चिकन बरें जाता. गोबी मंचुरियन केलें जाल्यार कांदो, अशे कांद्याचे हर तरेचे प्रकार आसाय. कांदो हो कांद्याची पात बरी जाता. कांद्या पातीची भाजी ओके. कांद्याबद्दल म्हाका दिसता एक बायलूच बऱ्यापैकी उलोवंक शकता, पण ते एक विसरली, कांदो खूब म्हारग जाला म्हणून सांगपाक. ओके, सो तुम्ही डिसायड करा आता विनर कोण ती. कांदो. उले उले नॉन स्टॉप उले हाची विनर येता प्रमिला देसाय आणि तिका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट अँड स्काय लॉन्स हांचे कडल्यान हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. उले उले नॉन स्टॉप उले हो आमचो रावंड हांगा सोंपता. आतां फुडलो रावंड खेळच्या पयलीं म्हाका दिसता सगळ्यांकूच एक विसवपाची गरज आसा. घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margao, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विचारा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात R.R. रायकर ज्युवेलर्स प्रेझेंट जरा हटके. आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो टंग ट्विस्टर झटपट फटाफट रावंड. आतां आयचो टंग ट्विस्टर कितें तो आयकात. तोला राम ताला तोल तोल के थक गया. म्हणात तोला राम ताला तोल तोल के थक गया. हे तुमकां कंटिन्युअस म्हणपाक जाय आनी नॉन स्टॉप म्हणपाक जाय. तो आसा आमचो आयचो हो टंग ट्विस्टर आनी जी विनर जातली जी चडांत चड तोला राम ताला तोल तोल के थक गया म्हणटले पळय थकसर ताका मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट अँड स्काय लॉन्स हांचे कडल्यान हो गिफ्ट वाउचर. तोला राम ताला तोल तोल के थक गया. 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 तोला राम तोला 11 फावटी जाला. तोलाराम ताला तोलकर तोलाराम ताला तोल के थक गया. तोलाराम ताला तोल तोल के थक गया. बोलने को तोलाराम ताला तोल तोल के थक गया. 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 तोलाराम ताला तोलाराम थकलो. ओके मॅक्सिमम झाला पण हांगा पळोवया. ताला तोल तोल के थक गया. तोलाराम ताला तोल चुकली चुकली चुकली. तोलाराम ताला तोल तोल के थक गया. तोलाराम ताला तोल तोल के थक गया. तोलाराम ताला तोल तोल तोलाराम ताला तोल तोल के थक गया. तोलाराम ताला तोल तोल के थक गया. तोलाराम ताला तोल तोल के थक गया. ताला तोल तोल के थक गया. पण ही कोण ठगना आशिल्ली पण विनर आमकां मेळिल्ले आसा ऑलरेडी. संगीता देसाय हांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट अँड स्काय लॉन्स हांचे कडल्यान हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचो झटपट फटाफट रावंड हांगाच सोंपता. आतां खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फायनल रावंड जो आसता आमचो चक दे रावंड. आनी चक दे रावंड आमी खेळटली आनी ती गेम आसतली आयची म्युजिकल चेअर जी म्हाका दिसता सगळ्यांकूच आवडटा. खास करून आमच्या बायलांक ती चड आवडटा. सो खेळुया आमचो चक दे रावंड. चक दे रावंडच्या विनराक मेळटले R.R. रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश तशेंच R.R. रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान एक गिफ्ट वाउचर. तर पळोवया आयची विनर कोण जाता चक दे रावंडची. सगळ्यां रेडी आसात? कशें मुगो
बदल्यात ना पळाको टन मार जिस हिसाब ना तक दिया वो लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया कुड़ी दा पता करो किड़े पिंड दिया किड़े शहर दिया लगदी लाहौर हस दिया वो लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया दिल्ली दा नखराया स्टाइल दा वखराया बॉम्बे दी गर्मी ਉਹਦਾ ਅਥਰਾਇਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ आमच्या आईची चकदे राऊंडची म्युझिकल चेअर खेळपाक कितलींशीं जाणां पार्टिसिपंट आशिल्ली आनी शेवटची आतां 2च पार्टिसिपंट उरलेली आसा तर आमच्या आईची चकदे राऊंडची विनर कोण आतां पळोवया आनी कोण खंयच्या विनराक लक साथ दिता पळोवया ऑल द बेस्ट दोगांयकूय ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਚੈਨ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਈ ਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਗੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਉਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਆ आयच्या आमच्या चकदे राऊंडची विनर जाता दीपा देसाय आनी तांकां मेळटा RR रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश तशेंच RR रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान हे कुपन ओके तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन्स तेमेवाड्या हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग खेळटना खरेंच खूब मजा आयली संतोशी माताच्या पांया कडेन आमचो आयचो खेळ रंगलो फुडल्या भागान आमी येता तुमच्या वाठारांत तोपर्यंत पळयत रावात RR रायकर ज्युवेलर्स प्रेझेंट्स जरा ओके आता ट्राय करतले चेताली ड्रेस एक मिनिट आता ट्राय असं नका मातशी मदीं उलोव नाका आतां प्लीज RR रायकरा कडल्यान बक्षीस दिल्ली बदल्यान ताजे RR रायकरान घेवंक ना फॅन मागीर